मगाच्या भावन भयणू आमी जायते फावटी जायते एड्स चोयतात, एडवर्टिजमेंट पळयतात आनी आमी जेवणाचे बी एड पळयले आसतले. ते आमी पळयल्या उपरांत आमकांय जायती उर्बा येता, रूच येता ते वचून खावंक. केन्ना एक एड पळयलो एक कसलो बर्गर ओ कसलें आनी कसलें जेवण ओ कसलें सॉफ्ट ड्रिंकाचें तें आमी पळयल्या उपरांत मोगाच्या भावन भयणू आमकां तें वचून खावंक दिसता वा पिवंक दिसता. पूण मोगाच्या भावन भयणू एक फिल्मांत जसो एक एक्टर ताका न्हेसयतात आनी दुसरोच कॅरेक्टर कसो करतात तेन्ना तो रोल प्ले करपाक तेच भाशेन न्हू हे एडवर्टिजमेंटांतूय बी हे जे आमकां दिसून येता तेंय बी भायल्यानूच ते पळोवंक जाय म्हूण तें पिक्चर जें आसता तें बेश्टें फेक आसता आनी भितरलें तें खरेंच आसना. जेन्ना आमी रेस्टॉरंटांत वतात वो आमी कितें तें पळयतात तो ती इमाज आनी आमी कितें पळयलें तें दुसरेंच आसता. तेच परेन मोगाचें भावन भयणू आयज आमी पळयता जेजू असलीच ताकाय असलेंच दिसलें की हे फारिझे आनी धर्मशास्त्री जे आसात तेय भायल्यांतल्यान ते पळोवंक बरें दिसता आनी ताकाच लागून आयज आमी ह्या दिसांनी आमी पळयत आसा जेजू ह्या फारिझेवांचेर आनी धर्मशास्त्रांचेर शिंणटा. आयज आमी पळयता लास्ट 2 खोटां जेजूची 2 खोटां तो आयज उलयता ह्या फारिझेवां वयर. कित्याक मोगाचें भावन तांकां एक इमाज तो घालता ती म्हणल्यार तो म्हणटा ते चुनो लायिल्ल्या समाधी भाशेन पॅलेस्टिनींत न्हू पॅलेस्टायन तातूंत आजून पर्यंत आयज पर्यंत न्हू तांचे जे समाधी आसात न्हू फंड जे आसात ते चुनो लावन दवरतात. कित्याक तांचें ते पयलेंच पुर्विल्ल्या काळाचें तांचें जें मानप आसलें कितें समाधीचेर पांय पडलो वो ते हात लायलो जाल्यार न्हू ते अशुध्द जाताले. देखून तें लोकांनी पळोवच्याक ते भायल्यान बरेच चुनो लावन ते वायट करून उडयतात. आयज मोगाचें भावन भयणू तांकां शिंणटा कित्याक ते तांची काळजां असलींच भायल्यान पळोवंक ते बरें दिसता पूण भितरल्यान तांचें सगळेंच वायटूच आसा आनी ताकाच लागून जेजू तांकां शिंणटा. कित्याक ते भायल्यान बरें दिसता खरें पूण ते लोकांकूय देवा सयशीं व्हरपाचे सुवातेर तांकां सर्गी राजा कडले ते पयस व्हरतात, तांकां ते पयस करतात आनी हे धर्मीक फुडारी जावन देखून ते तांकां सारको मार्ग दाखयना म्हणून जेजू तांचेर अशे उतरांनी तो वागता. आमी पळयत जाल्यार मोगाचें भावन भयणू शिव वर्तमानांत जायते फावटी हांवें पळयलां जेजू प्रमाणीक मनीस आवडटात आनी चडशे आमी पळयता जेजू पातक्यां सांगाता तो तांचो संबंद आसा. जायते पातक्यांक तो बक्षिता पूण तो जाणा हे फारिझे आनी धर्मशास्त्री जायते पातक करतात पूण तांकां असले उतरांनी कित्याक वागता काय. कित्याक मोगाचें भावन भयणू तांचे भितरल्यान जें आसा पातक जें आसा ते ओळखूंक पावनात आनी आपल्या जिविताची ते बदलणी करूंक पावनात. दुसऱ्या पातक्यांक जेजू बक्षिता तो पळयत जाल्यार मोगाचें भावन भयणू ताणें जेजूची भोगसवणी आपणायलें, देवाची कृपा आपणायली, देवाचो मोग आपणायलो आनी ताणें आपलें जिवीत आखेच बदल्लें. ताकाच लागून मोगाचें भावन भयणू पुनर्जिवनपणा उपरांत जेजू पयलोच मारिया मागदलेनाक मेळटा. मारिया मागदलेन जी एक पातकी बायल आसलेली जेन्ना तिणें देवाचो जेजूचो मोग अणभवलो तेन्ना ती जेजूचोच पाटलाव करूंक लागली आनी जेजूक ती सोदूंक दिवंक फंडाशी गेली. आमी आनी एक उदाहरण पळयत जाल्यार म्हणल्यार न्हू पयलो मनीस जेजू बरोबर स्वर्गार चडपी म्हणटा तो एक चोर आसलो जो जेजू बरोबर खुर्सार केलेलो तो आनी जेजू ताका त्याच घडयेक जेन्ना तो आपूण पातकी म्हूण मानून घेता त्याच घडयेक तो ताका स्वर्गी राज्यांत ताका भितर काडटा. तेच परी आमी पळयतात जेजूचो शीस पेद्रू फटकिरो तो जायते फावटी 3 फावटी ताणें जेजूक नाकारलो आनी तरी आसतना जेजू ताच्या हातांत पवित्र सभा चलोवंक ताका अधिकार दिता. आयज मोगाचें भावन भयणू आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूया पळोवया. आमी जायते फावटी आमी देवा लागीं येता तेन्ना आमी भायल्यान तावनूच बरीं करूंक जाय म्हूण करतात वो ही आमी जी आमची कर्तुबां आसात आमची जी रिती आसात ते आमी
भायल्यांतल्यान करतात वा आमी देवाच्या मोगा लागून करतात तें आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आनी हें करिना जाल्यार देखून न्हू आमी देवा लागीं कृपा मागूंक गरजेची. आमकां ताच्या आनीक अदीक अनुभवान भरूंक आनी हें करता जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी मागण्यांत वेळ सारूंक गरजेचो. जेजू सांगाता वेळ सारूंक गरजेचो. तर आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवा लागीं कृपा मागुया. जेजूक अदीक आनी अदीक अणभवूंक ताका ताची जाणवाय आमच्या जिवितांत येवंक ताचो मोग आमी अणभवून तोच मोग आमी सगल्यांक दिवंक हीच जावन ती आमचें ह्या आयच्या दिसाचें मागणें.